नमस्कार गोवंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मेळमुगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकरायच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कन्हैया कुमार मरण प्रकरणात फोंडे पुलीस स्टेशनावेली सीसीटीव्ही फुटेज हो महत्वाचो पुरावो मेळोवपाचो पुराय यत्न आसा चालू। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांची माहिती। आसगांव घर मोडपाचे प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजा शर्माक अंतरीम थाकाय दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाचो न्हयकार। फुडली सुनावणी सोमाराक। आसगांव घरमोड प्रकरणात वादग्रस्त थारिल्ले पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांची गोंयच्यान दिल्लीत बदली। तांचे सुवातेर गोंयांत पुलीस अधिकारी आलोक कुमार हांची नेमणूक। गृह मंत्रालयाचो आदेश जारी। असनोडे ते पंढरपूर वारीचे गाडयेक सोलापूर महामार्गार भिरांकूळ अपघात। गोंयच्या गौरी कुडतडकर हे वारकरी बायलेक मरण। 2 जाण जखमी। कार चालकाक केली अटक। भाजपाचे राज्य कार्यकारिणीचेच दिसा भाजपातले मंत्र्यांची धुसफूस चवाट्यार। ओडीपी वेल्यान बाबुशाची विश्वजिताचेर टिका। टिके उपरांत सारवासारव मुख्यमंत्री म्हणटात सब कुछ ठीक। आणि 2024चो 18वो सन्मान जातलो दक्षिण गोंयांत। 28 ते 30 डिसेंबर हे 3 दिसां खातीर केला महोत्सवाचे आयोजन। संगीत, फॅशन, जेवण आनी संस्कृतायेचो घेवपाक मेळटलो आस्वाद। आता खबर विस्तारान। हिट अँड रन म्हणून नोंद केल्ल्या कन्हैया कुमार मरण प्रकरणात पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत खुनाचो गुन्यांव नोंद जाल्लो। फोंडेच्या 3 पुलिसांक निलंबितूय केल्ले। आता ह्या प्रकरणात फोंडे पुलीस स्टेशनावेली सीसीटीव्ही फुटेज मेळोवपाचो आमचो यत्न चालू आसा, अशें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें। 25 जूनाक लोटले वेर्णा वाठारांत रस्त्या कुशीक एका अनवळखी मनशाची कूड सांपडिल्ली। मायणा कुट्टरी पुलिसांनी हिट अँड रन प्रकरण म्हणून ते नोंद केल्ले। कन्हैया कुमाराची वळख पटले उपरांत ताच्या घरच्यांक चौकशे खातीर पुलिसांनी ताब्यातूय घेतिल्ले। मात पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत कन्हैया कुमाराचेर धारदार हत्यारान वार केल्ल्याचे उक्ताडार आयले आनी मायणा कुट्टरी पुलिसांनी निमणे खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो। ट्रकाच्या धपक्याक लागून न्हय तर कन्हैयाचेर वार केल्ल्या कारणान ताका मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला। अशें आसतनाय सध्या ट्रक चालकाक अटक करून ताचेर गुन्यांव नोंद केल्लो आसा। मायणा कुट्टरी पुलिसांच्या तपासान फोंडे पुलिशेन नोंद एका प्रकरणात सामील आशिल्ल्यान फोंडे पुलिसांच्या ताब्यात आशिल्लो होच कन्हैया कुमार लोटले कसो पावलो असो प्रश्न उप्रासता। फोंडे पुलिसांच्या रोबोट गाडयेन ताका लोटले हाडून सोडले अशें तपासात उक्ताडार आयल्या उपरांत हवालदार रवींद्र नायक, कॉन्स्टेबल अश्विन सावंत आणि रोबोट वाहन चालक प्रितेश प्रभू या तिनूय पुलिसांक निलंबित केले। मात नेमको ह्या सगळ्या प्रकरणाचो मुखेल सूत्रधार कोण हे सोदून काडपा खातीर फोंडे पुलीस स्टेशनावेली सीसीटीव्ही फुटेज हो महत्वाचो पुरावो। तेन्ना ह्या संदर्भातलो तपास चालू आशिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगला। Investigations are on. Investigation. Madam, was there any station diary of the Ponda police station that CCTV is not working or was not working since when? We are investigating. We have Madam, called which for station all. diary I'm asking about. We have called for all documentation. We have called for all documentation. The CCTV of the Ponda police station. Yes, it is one of the crucial part of the evidence. Yes, What has yes. happened to that? It is getting analyzed. Are you recovering it or somebody? It is getting analyzed. I said part of investigation. We'll see that. As I said, made a statement. Even the JMFC, the court, is having arrested the accused. Is monitoring the investigation. Is seeing the investigation part of it. Accused was arresting the driver of the vehicle and he is cursed. And as per his statement, he doesn't know what he is cursed. But anyways, 302 section is added. Yes. But it is an accident. Why it is a murder? That we are verifying. I may be. No, it is a murder. Definitely, you have a cause. It is a murder is because there are certain injuries shown on the postmortem report. Right. The postmortem report says about some sharp cut injury. Yes. Madam, So under it is cut. The nerves are damaged. that is why we have added the section of 302. Why on the driver of the truck? No, at this stage, our can get down from no the no no. vehicle. At this stage, I am telling you, investigations are in progress. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
आसगांव घर मोडपाचे प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माक अंतरीम थाकाय दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान न्हयकार दिला. मजगतीं डेप्युटी सॉलिसिटर प्रवीण फळदेसाय आनी बाजू मांडपा खातीर वेळ मागला. ते प्रमाण न्यायालयान फुडली सुनावणी 15 जुलयाक दवरल्या. Against the order passed by the Sessions Court आणि ते interim protection मागताले, but court has not granted any interim protection. केस 15 तारखेक दवरला. रिप्लाय घालचो पडटलो. Prosecution will file reply. Sir, it was matter of 2 days. Why did you oppose the plea for interim relief? 2 days Means Monday it will be taken up. So for this date you have opposed that no interim relief should be granted. because if they deserve a interim relief, we normally say granted. But in this case, it is a serious case where house has been demolished. There is a rioting section is there. So, असल्या केसींनी normally protection once granted and it can remain also. So therefore, and no harm because इतले दीस ती केस चालू आसा. अजून ताका ट्रायल कोर्टान लोअर कोर्टान कांय प्रोटेक्शन नाशिल्लें. कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन द सेम प्रिमाइज की सेशन्स कोर्टान जेन्ना पेंडींग आशिल्लें एप्लिकेशन तेन्ना कसलेंच प्रोटेक्शन नाशिल्लें जाल्यार आतां तुका 2 दिसाक कित्याक प्रोटेक्शन जाय अशें कोर्टानूय ताका विचारलां. सो वी ऑब्जेक्टेड बिकॉज इंस्ट्रक्शन्स आर टू स्ट्रिक्ट. आसगांव घरमोड प्रकरणात वादग्रस्त थारिल्ले पुलीस महासंचालक जसपाल सिंगांची गोंयांतल्यान दिल्लीत बदली केल्या. आतां तांचे सुवातेर पुलीस अधिकारी अलोक कुमारांची बदली गोंयांत केल्या. हे विशींचो आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे संचालक BG कृष्णन हांणी जारी केला. अस्नोडासावन पंढरपुराक वचपी वेगनार गाडयेक सोलापूर महामार्गाचेर इनोवा गाडयेन फाटल्यान धपको दिल्ल्यान वारकरी गौरी कुडतळकार मूळ कोलवाळे बायलेक मरण आयलें आनी 2 जाण गंभीर जखमी जाले. गौरी कुडतळकाराची चलतना वाटेर भलायकी इबाडिल्ली देखून तिका गाडयेंतल्यान व्हरताले. अपघाता उपरांत इनोवा गाडयेचो ड्रायव्हर गाडी थंयच दवरून फरार जाल्लो. मात कवटे महाकाल पुलिसांनी सांजे उसरा इनोवा कार चालक हर्षित पोरेड्डी हाका अटक केली. अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा. अस्नोडासावन पंढरपुराक वचपी वॅगनर गाडयेक सोलापूर महामार्गाचेर इनोवा गाडयेन फाटल्यान धपको दिल्ल्यान वारकरी गौरी कुडतळकार मूळ कोलवाळे ह्या बायलेक मरण आयले आनी 2 जाण गंभीर जखमी जाले. गौरी कुडतळकाराची चलताना वाटेर भलायकी इबाडिल्ली देखून तिका गाडयेंतल्यान व्हरताले. अपघाता उपरांत इनोवा गाडयेचो ड्रायव्हर गाडी थंय दवरून फरार जालो. पोलिसांचो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकाराच्या मंत्र्यांमदी धुसफूस आता कारण थारला. ओडीपीतले निर्णय घेतना मंत्री विश्वजीत राणे विश्वासात घेना म्हणून मंत्री बाबुशान केल्लो आरोप. बाबुशाच्या आरोपांचेर मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा ताचे आनी बाबुशाचे नातें खंय घोव आयले भशेन. जे कितें आसा ते चर्चेन सुटावे जातले. सेगीत 10 वर्सां गोंयांत सत्तेत आशिल्ले भाजपा सरकारांतले आमदार मंत्र्यांची धुसफूस तेंगशेर पावल्या. वयल्यान सगळें सुरळीत चल्लां अशें जरी दिसलें तरी तशें भितर अजिबात ना. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांचे भाजप प्रवेशा उपरांत कास्की सावन चड वाडल्यात. आतां भाजपा सरकारांतल्या 2 ज्येष्ठ मंत्र्यां मदलो वाद उफाळून आयला. कारण थारला तें म्हळ्यार ओडीपी. ओडीपीतले निर्णय घेतना TCP मंत्री विश्वजीत राणे कोणाकूच विश्वासात घेना. संबंधित आमदार मंत्र्या वांगडा बसकाय जायनात पूण ताळगांवचो सम्राट मंत्री बाबूश मोन्सेरातान खुली टिका केली. So here why it was members was there, a member was there, elected member was there. So basically if there is any objection he has got or anything whatever is happening in this thing in his constituency, basically he knows of it. So that is it. Now here whatever PDAs have been thrown in the air. No meetings have basically been held. This is not only our PDAs. There are other 2 PDAs also. So this is not acceptable. We should know what is happening in our constituency. That is very clear. Here what has happened? Arbitrarily, these people change the zone at any given time. Now 4 years became that ODB is pending for finalization.
Then what has happened? Those people who had put objection suggestions, their thing has not been heard. But out of turn, whoever has come, those change of zone has been taken into consideration. So that is not acceptable. That you cannot do arbitrarily. You cannot just tomorrow, one fine day I get up from my thing and I see 300 floor basically come and side on, and I don't even know. Being an MLA, I myself don't know what is that is. This issue basically was raised by other MLAs also. ODP is what is one, even now as far as CCP is concerned. CCP mayor or the commissioner is one of the member of the thing. He himself doesn't know what is happening in Panjim. The files are just coming. Files are coming, bypassing basically even the chairman. Files have just been signed by the member secretary, and files are directly coming. So as far as the ODP, what we have said, we have sent the files back to the PD, asking them under what section you have done this change of zone, because this doesn't figure in the original plan. So we at least should know what is happening, no? So TCP डिपार्टमेंट कॉन्फिडन्स आणि कोणाकोच घेना आसतना कन्वर्जन्स करता. Arbitrarily everything has been done. हेड ऑफ द TCP डिपार्टमेंट इज विश्वजीत राणे. Sorry? हेड ऑफ द TCP डिपार्टमेंट इज विश्वजीत राणे. No? Well, see, that's what I'm trying to say. No, you are not taking anyone into confidence. We should at least, as a MLA, as a representative of the thing. Tomorrow, fine, we will go for election. Say some people will, how come you give 300? And what I'm supposed to say, I don't know what has happened. You'll say you were a minister in the government, and you are only telling it is a irresponsible statement from you that you are saying that you don't know what is happening. So at least we should know. That's what I'm trying to say. Let there be clarity. MLS should be taken into confidence. Let there be clarity. Let the PDAs function. That's what I'm trying to say. बाबुशान केल्ल्या टिकेचेर मंत्री विश्वजीत पयलीं उलोवपाक तयार नासलो. मादुपरांत मिडियान परतून परतून विचारले उपरांत मंत्री राणेन तोंड उगडलें. मंत्री विश्वजीत म्हणटा ताचे आनी बाबुशाचे नाते खंय घोब आयले सारके. तांचे मदीं जें कितें जालां तें चर्चेन सुटावे जातलें. न्ही बट तुमचे काय रिप्लाय ना तेका. बट अशें कितें जालां म्हणजे अशे डिफरन्सीस आसा बीन. तू दिसता बरें डिफरन्सीस आसा कितें. डिफरन्सीस कोणा कडेन ना, आमी एक परिवार. न्ही बट तांच्यांनी ओपन एक स्टेटमेंट दिला की विश्वासान घेना बी अशें म्हणून TCP खाते. डिपार्टमेंट कॉन्फिडन्सान घेना म्हणून सांगला बाबुशान. ही अंतर्गत कितें हे चल्ला अशें दिसता तुमकां. इंटरनल फायट बी अशें कितें. ओडीपीची मिटिंग जाली ना म्हणटा. ODP मिटींग जावना म्हणटा. आमदारांक मंत्र्यांक कोणाक विश्वासान घेना तुमी अशें म्हणटा. हेचेर सगळे चर्चा चालू आहा म्हणून गोंयभर की तुमी पावस खूप दिसांनी पावस. भारतीय जनता पार्टीची जी नीती आहा त्या नीतीच्या अनुसार कामां वयता. मुख्यमंत्री कॉन्फरन्सान घेवन आनी तनवडे साहेब कॉन्फरन्सान घेवन जर वयर सकयल कितें करपाक जाय, इंटरनली पार्टी कितें करता तें आमी इंटरनली आमी सॉल्व करता. ते कांय गोष्टी वायट धरप नासता. पूण केन्ना केन्ना अवघड जाता. भोव बायलां मदीं झगडी जातात. आतां बाबूज आनी म्हाजें रिलेशन खूब वर्सांचें. भोव बायल सारकें आसा आमी. तें आतां कितें नवीन काय ना. थँक्यू. ते गोष्टी ते सादारणपणे बऱ्या रितीन ते सोडत जावन मजगती विश्वजिता वांगडा उलोवप जालें. हो आमचो घरगुती मामलो. आपल्याक कोणाय वांगडा उलोवपाक कांयच हरकत ना. म्हाजें म्हणणें फकत कांय गजाली जाग्यार पडपाक जाय. आमी दोगूय राजकारणांत येवपा पयलीं सावन एकमेकाक वळखतात म्हूण बाबूश उलयलो. उलोवपाक कांय ना. हांव कोणा कडेन उलोवपाक तयार आसा. नथींग लायक. इट ओनली सर्टन थिंग्स शुड बी चेंज. दॅट्स व्हॉट आय एम ट्रायंग टू आस्क. ओके. नथींग मोर दॅन दॅट. ओके. म्हणजे तुमी सकाळीं म्हणटा तशें की मिटिंग्स बीन जायना त्यो सगळ्यो जावपाक जाय. आय थिंक एवरीथींग इज अ प्रॉपर प्रोसिजर शुड बी फॉलो. दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग. ओके. सो तुमी उलोवपाक रेडी आसा चर्चा करपाक कितें विशयाचेर. colleagues, no, there is no this thing about it. Okay. I'm only saying that certain things should be transparency should be in certain things. That's it. बट तुमी पॉयंट्स कितें हे केला तांकां सांगपाक. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना तुमची मिटींग पॉयंट्स सांगपाक कितें आहा ते डिस्कस वी विल डिस्कस ऑन द दिस ओनली सेम थिंग वॉट आय हॅव स्पोकन. सेम थिंग विल बी डिस्कस. उलोवप जालें मागीर तेंच्या वांगडा. आतां उलोवप जालेलें. आतां तुमी उलयल्या उपरांत उलोवप जालें. आतां तुमी उलयलें कितें उलयलें कितें म्हणटा. We are like a family, so there is not a this, no. We are colleagues. ना सेम तेंच्यांनी असोच कमेंट केला. I know Vishwajit not now. Much before he was in politics. When he was in Congress and independent. Much before I was also in politics. So that is the time I know. There's no issue. ह्या सगळ्याचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा मंत्र्यां मदीं धुसपूस बीन तसलें कांयच ना. आमकां तुमी मेन
सर म्हाका सांगा सध्या गव्हर्मेंट भितर म्हणजे मिनिस्टर बीन आहा तेंच्या भितर कितें नाराजी बी अशें आहा. आयज बाबुशान एक कमेंट केला की ODP बी करतना न्ही मंत्री विश्वासान घेयना म्हणून. आणि त्यासाठी प्रवीण हल्लेकर आणि मोहन बुद्धीनचे मातशें कितें बरयलां कशें दिसता सर. अशें कितें जालां नाराज बी मिनिस्टर नाराज आसा पूण ODPचेर कितें ODPचो तांचो इश्यू जाला तो. एके वटेन गोंयांत भाजपची राज्य कार्यकारिणी चालू असताना आणि ताका केंद्रीय फुडारी मंत्री नितीन गडकरी हाजीर असताना भाजपाचे मंत्र्यां मदीं हे सगळे नाट्य चलिल्ले. अजून वेंचणुकेक 3 वर्सां असतानाच सरकारांतलो अंतर्गत कलह चव्हाट्याचेर येवपाक लागला. आता हाका भाजप कसो टॅकल करता ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सनबर्न या आशियातल्या मुखेल EDM फेस्टिवला वतीन त्यांच्या 18व्या पर्वाच्या वर्सुकी संगीत महोत्सवाची सनबर्न गोंय 2024ची घोषणा केल्या. 28 ते 30 डिसेंबर हे 3 दीस दक्षिण गोंयांत हो महोत्सव घडोवन हाडटात. हातूंत प्रेक्षकांक संगीत, फॅशन, जेवण आनी संस्कृतायेचो आस्वाद घेवंक मेळटलो. अंदू सनबर्न गोंय 2024 फेस्टिवलाची थीम म्हळ्यार संगीता सयत उदका पोंदाच्या संवसारांतली भोंवडी आनी हेच अंदू सनबर्नाचे आकर्शण थारतले. हातूंत बऱ्यो सुविधा वांगडा सैमीक दृश्य आनी संवसारभरांतल्या संगीताची आवड आशिल्ल्या लोकां खातीर ही योग्य संद आसतली. गोंयांतल्या आमच्या समाजाक दीर्घकाळ घरांची सुविधा दिवपाचो आनी तरणाट्यां मदीं पर्यावरणाची जापसालदारकी निर्माण करपाच्या हेतान सनबर्नान हरीत उपक्रम सुरू करून लिव्ह नो ट्रॅश मोहीम सुरू केल्या. रिसायकल, रियूज अँड रिस्टोर हे तत्व वापरून ही मोहीम संगीत आनी पर्यावरणाचो चड आनंद घेवपाक प्रोत्साहन दितली अशी आस्त आयोजकांनी उक्तायल्या. 2024चे 18वे सनबर्न दक्षिण गोंयांत जातले असो ट्विटराचेर पोस्ट आयल्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी सनबर्न महोत्सवाचो पुराय विरोध केलो आनी सनबर्न महोत्सव दक्षिण गोंयांत जावपाक दिवचे ना अशें तांचें म्हणणें. ह्या वर्साचें सनबर्न फेस्टिवल आसा तें उत्तर गोंयाक सोडून दक्षिण गोंयाक जातलें अशें म्हणून सनबर्न फेस्टिवलाच्या ऑर्गनायझरांनी आपल्या सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालो आसा. तांच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर आयिल्ल्या पोस्टा वयल्यान कळटा की ह्या वर्साचें सनबर्न 28, 29, 30 आनी ताजो वेन्यू हो आसा तो सावथ गोवा दिल्लो आसा. एग्जॅक्ट प्लेस ही अजून ठरली ना, ती मुखार ठरतली. पूण तांणी हो सद्याक पोस्ट आवट केल्लो आसा आनीक इन्विटेशन लोकांक इन्वायट केल्यात फॉर रजिस्ट्रेशन हें सद्याक पोस्ट आवट जालो आसा. त्याच बरोबर जेन्ना हो पोस्ट आवट जालो रोखडेंच दक्षिण गोंयाक हाका विरोध जावपाक लागलो. सगळ्यांत पयलीं युरी आलेमांव हांणी एक ट्वीट केलें. तातूंत तांणी म्हणलां की भाजप सरकारान नॉर्थ गोवाची वाट लायल्या तशी सावथ गोवाची वाट लावची न्ही. भाजप सरकार दक्षिण गोंय सीट हरिल्ले कारणान हाजेर राग काडपाक सोदता काय म्हणून अशें एक ट्वीट केलां. त्याच बरोबर एडवोकेट राधाराव ग्रासियास हांणी बी सेम तरेचें एक फेसबूक पोस्ट घाल्लो आसा. तांणी म्हणलां दक्षिण गोंय हें एक गार्बेज डंप न्ही, आमकां सनबर्न नाका अशे तरेचो ताणें पोस्ट आपल्या फेसबूक पेजीचेर घाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. शेनवारा मडगांव बशीचो धक्को लागून शीला बोटेकार ह्या बायलेक आगताक मरण आयलें. बशीच्या कंडक्टर आनी ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा. मडगांव भिरांकूळ अपघात जालो. बशीचो धक्को लागून शीला बोटकर पिराय 48 आगताक मरण आयले. पुलिसांनी घडणूक वचून कुडीचो पंचनामा केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडला. बशीच्या ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पुलिसांनी अटक केले. फुडलो तपास सुरू आसा. आयज सकाळीं मडगांव स्टेट बँके कडेन रस्तो क्रॉस करतना एक बायलेक आगताक मरण आयलें. ती बायल रस्तो क्रॉस करतना बसी पोंदा पडली आनीक हे बायलेचें नांव आसा शीला बोतेकर. ही सद्याक रावता दिगरपाली हांगा आनीक ती जेन्ना गार्डन पेट्रोल पंपा कडल्यान रस्तो क्रॉस करून गार्डना कडेन वताली तेन्ना जी बस येवपी आशिल्ली त्या बसीक पोंदा पडून तिका आगताक मरण आयलें. ह्या प्रकरणा खातीर मडगांव पुलिसांनी 2 जाणांक सद्याक बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हांकां ताब्यांत घेतिल्ले आसात आनी हाजी तपास मडगांव पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. दिवचल तालुक्यातल्या भावटी वाठारांत पावसान सावर घाला. 2 दिसां पयलीं पडिल्ल्या नेटाच्या पावसावेळार वाठादेव न्हंयचें उदक भायर फुटून कुळागरांनी घुसून मोठ्या प्रमाणात नाशाडी जाल्या. उदकाच्या लोटा बरोबर कवाते, माडयो आनी हेर लागवड मातये भरवण जाली. दुसरे वटेन आमच्या ह्या दुखण्या कडेन सरकारी यंत्रणेची आडनदर जाल्या अशी खंत बागायतदारांची आसा. हे जे आता आमच्या अंदूच्या वर्साक आमकां पावस येयलो पळय, ह्या पावसाक आता हे कुळागराची आमची इतली हानी जाल्ली आसा की आमकां कोणाची मदतूच मेळोंक शकना. की तलाटी येना, कोण मामलेदारूय येवन पळयना आनी दर वर्सा ही अशीच लुकसाण जातली काय आमकां गव्हर्मेंटाच्या फुडें कितें मदत करतलो तें काय कळोंक शकना.
याचं पावसाचे उदक तुमच्या कुळानी कसे भरता? हे आता वसंतोडा मार्ग त्याचे आयसून सगळे माटण्याचे महाराष्ट्राचे टोटल पाणी आमच्या बंधाऱ्याक लागतात. हे सगळं चेकअप जाता हे सगळे योजनेचं. दर वर्षाचे जर असे नुकसान जाता की आम्ही 200-300 रुपयांनी एक कवत हाडून लायता, माडी लायता, वय बांधता, सगळे कितें ते करता. पण हेजेर कित्याक गव्हर्नमेंट आमच्या वावतेरूच हे कित्याक करिना काय म्हणटा. सगळे टोटल आमकां हे वाठादेव मेरेन कितें लुकसाण जाता ती कोण येवन पळयत ना. पंचायत कोणूच अजून मेरेन येवन पळोवंक ना. पंचायतीक कळयता तुम्ही? आम्ही दर वर्सा कळयता. अंदू सुद्दां आतां आमी सांगला पंचायत येता म्हणटा, पूण अजून मेरेन कोण येवंक ना. मंत्री येयलो तेसता आमच्या बाबीच्या घरान येता पाडी पळयता आनी गेले. आमी म्हणटा आमच्या फुडें येवन पळया न्हू कितें जालां तर. ते येवन पळोवंक तयार ना. आता म्हाका एक सांग पळय, आता तुमचे हे अंदूच्या पावसाक कितें नाशाडी जाल्या? आषाढी म्हणजे आता चड म्हणजे माडयो गेले, माड गेले, झाडां कोसळ्ळे सगळी. जनरेटर वाल तर सरकारान तरी बांदून तेजेर कितें तरी मदत केली. आमी तांकां एप्लिकेशन दिल्लें आसा आता सध्या तरी, आनी सांगलेलें आसा येवन पळयता म्हणटा, बांदता म्हणटा. पण कित्याक बांदिना? म्हणजे व्हडलो पावस पडलो का वर्साच्या वर्सा तुमकां नुकसाणी जाता? हय, दर वर्साच्या वर्सा म्हणजे चालूच आसता. हे पोरू गेल्या 2 वर्सांक कमी आसले पूण अंदू हे पाणी खूब चड जालो पावस. ह्या पावसाक लागून चड त्रास जाले आमकां. हे फुडले आमची हानी येता अशेंच जर जाय जाल्यार आमकां लुकसाण आसा. कितें तरी आमकां सरकारान हेजेर उपाय काडचो अशें आमकां दिसता. पंचायतीन कितें तरी करचें तेजेर. मदत आमकां नाकाच, पण निदान ते बाकीचे तरी करा न्हू. आमचे आतां इयर सोंपा येयल्ले आसा. म्हणजे तुमची मागणी कितें आहा? न्हंयची झाडां बांदची, झाडां तरी बांदची न्हू. आनी तो बंदारा कडेन कितें प्रॉब्लेम जाता? बंधारा म्हणजे तो आतां 40 वर्सां जाली जुनो बंधारो. PWDन बांदलेलो तो पाणया खातीर. पूण हो बंधारो सोडून बाकीचे बंधारे सगळे रिपेर करता. हो बंधारो रिपेरूय करना आनी मोडूनय घालिना. कितें तरी करचें. पर्यटन बिलाचेर चर्चा करपाक 2 फावटी मिटींग आपयली पूण ती कांय जावंक ना. सद्याचे जे पर्यटन बील आसा ते सारकें ना. आमचो ह्या पर्यटन बिलाक खर विरोध आसा. हे बील आमी विधानसभेन हाडपाक दिवचे ना अशें आमदार वेंजी विकासान सांगलें. तशेंच दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्नाकूय लेगीत पुराय विरोध आसा अशें ताचें म्हणणें. क्या कहना चाहते हो? किट सांगो सोदीत तू 2%. हाँ, खोके पे खोका येते. आज ये बंद करपाक आसा. You have to stop this. We have given you suggestions, we have given you recommendations, and we have given you objections. I have given it as the MLA of Benaulim. Today we are here as a party. We oppose these things. We strongly oppose. We have also mentioned that this bill not to be introduced. BAC meeting हे discussion जाल्ले की हे bill थिंग BAC meeting mention केलो ना. आणि तेन्ना आमी ऑलरेडी एट द BAC मीटिंग वी हॅव स्ट्रेस दिस आउट. आमदारांनी स्ट्रेस केल्लें की जेन्ना जरी तरी हे भाशेन BAC मिटिंगां हे बिल बरयलो ना की घातलें म्हूण जाल्यार भूमिपुत्रा बिल जे भाशेन हाडलें चापकोन हाडचें आनी पास करे म्हूण सगळे उबे रावतले. दिस विल नॉट बी अलाउड एनी मोर. वी स्ट्रॉंगली अपोज. दिस बिल शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड. दिस बिल शुड गो बॅक. लेट द पीपल ऑफ गोवा, लेट ऑल द स्टेक होल्डर्स कम बॅक, डिस्कस. पण हे असेंब्ली सेशनात हे बिल हाडपाक आम केशे दिवपा नाय. वी विल मेक शुअर दॅट दिस बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड अँड वी विल गो ऑल आउट टू अपोज दिस बिल दॅट इट इज नॉट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन दिस असेंब्ली सेशन विच इज स्टार्टिंग ऑन मंडे. आमकां सनबर्न गोंया सावता नाका. आमगेलो क्राउड सनबर्ना वचपाक क्राउड न्हू. आमगेलो क्राउडा आमी एक्सपोज टू दी सिच्युएशन करूं सोदनाय. सनबर्न जे जाता ते फकत ड्रग्सा लागून जाता आनी हे सगळे गोंयभर सगळ्यांनी चोयलो. आम हे नाका आनी आम सगळे आमदार एकठांय जातले सांगपाक की आमकां हे सनबर्न नाका. ताळगाव भाजपाची कार्यकारिणीची बसका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाला ताळगावात जाली. राज्याचो सर्वे करून खंय उणे पडले ते लोकांकडल्यान जाणून घेवपाचे म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सल्लो. शुक्रारा भाजपाची कार्यकारिणी बसका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या नेतृत्वाखाला ताळगावात जाली. या बसकेक भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजपाचे सगळे मंत्री, आमदार तसेच कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. गोंय भाजपा खातीर फुडली 2 वर्सां परीक्षेचो काळ. राज्याचो सर्वे करून खंय उणे पडले ते लोकांकडल्यान जाणून घेवपाचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सल्लो दिलो. तशेंच राजकारणात फायनान्शियल ऑडिटा परस परफॉर्मन्स ऑडिट म्हत्वाचे अशें केंद्रीय मंत्री गडकरीचे प्रतिपादन. 2027 मध्ये पुन्हा विधानसभेच्या निवडणूक आहे. आज 2-2.5 वर्षाचा हा काळ बाकी आहे
आणि या काळामध्ये आपल्या संघटनेचा विस्तार करणं आणि संघटनेची ताकद वाढवणं हे कार्य जर नीट प्रकारे झालं तर नक्कीच पुन्हा एकदा गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास आहे. फायनान्शियल ऑडिट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट परफॉर्मन्स ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन फायनान्शियल ऑडिट. आपल्यापैकी प्रत्येकाचं तुम्ही कधीतरी आपला आत्मपरीक्षण करून आपण सगळ्यांनी आपलं परफॉर्मन्स ऑडिट केलं पाहिजे. येणाऱ्या काळामध्ये संघटनेत कसं काम करायचं, सरकारमध्ये कसं काम करायचं याचं संशोधन करून एक प्लॅनिंग योजना तयार केली पाहिजे. आणि मला माहिती आहे की अनेक वेळा समस्या असतात, डिफिकल्टीज असतात, पण मी नेहमी म्हणतो की देर आर सम पीपल हू कन्वर्ट प्रॉब्लेम्स इनटू अपॉर्च्युनिटीज and there are some people who convert opportunities into the problems. उत्तम काम केलं पाहिजे, उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलं पाहिजे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन दिल्ले सल्ले कार्यकर्त्या पयलीं मंत्री आनी आमदारांनी पाळचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो मंत्र्यांक आनी आमदारांक उलो. गडकरी राज्य कार्यकारिणीच्या सजेशन्स तर कितें आसता, जो राज्य कार्यकारिणीक मार्गदर्शन करपाक येता तो पार्टीक सजेशन दिता. सो डेफिनेटली पार्टी वील डू द सर्वे. म्हणजे जो पार्टी सर्वे करपाक जाय तो सर्वे पुराय गोंयभर करतले. तितूंतल्यान सरकाराचोय परफॉर्मन्स पार्टी कडेन पावतलो, सगळ्यांचो परफॉर्मन्स जाता. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजोय परफॉर्मन्स जाता तो पार्टी कडेन पावतलो. आनी सुतोदीत पार्टी अशा पद्दतीचे सर्वे हे कायम करीत आसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपला कितें, या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही